लोकसभेआधी जन्माक आयिल्ल्या इंडिया आघाडीचो गोंयांत फुडार कितें हो प्रश्न सगळ्यांकूच पडला. आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीमदी युतीच्या विशयावेल्यान सद्याक दुसफूस चलिल्ल्याचें दिसून येता. देखून गोंयांत इंडिया आघाडी उरतली काय फुटतली तें येणाऱ्या काळात दिसून येतलें. पिळगांव सारमानस वाठारांत खणमालाची येरादारी करपा खातीर मुखेल रस्त्यांचे मागणेचेर सरकार विचार करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्ल्याचें ट्रकधन्यांनी सांगलें. मात होय रस्तो आडावपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी ट्रकधनी संघटनेन दिल्या. दुसरे वटेन मुखेल रस्त्यावेल्यान खणमालाची येरादारी केली जाल्यार आमी कायदेशीर पद्दतीन झगडटले अशें पिळगांवच्या शेतकारांचें म्हणणें. ह्या विशयाचेर उपाय काडपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरूच आसात अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. प्रस्तावित जेटी आणि उड्डाणपुलाच्या विशयावेल्यान असोल्डेची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्या लोकांनी जेटींक तशेंच रेल्वे गेटीकडेन येवपी उड्डाणपुलाक विरोध केलो. भोवशाची येरादारी करपा खातीरूच जेटी तशेंच उड्डाणपुलाचो प्रस्ताव आशिल्ल्याचो दुबाव लोकांनी उलोवन दाखयलो. आयतारा सांजे सेरेंडिपिटी महोत्सवा खातीर आयनॉक्स कोर्टयार्डांत उबारिल्ल्या सभाघरांत अचकीत उजो लागलो. ह्या उशान कांय मिनटां भितर पुराय माचयेचो केलो गोबोर. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, पूण काम करतना कसलीच जतनाय घेवंक नाशिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांच्या नजरेक आयले. गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर जाल्यात. कोंकणी साहित्यीक नयना आडारकर हांकां गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार, सागर नायक मुळे हांकां राज्य युवा सृजन पुरस्कार, साहित्यीक लक्ष्मण के पित्रे हांकां राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार, फामाद संगीतकार दामोदर शेवडे आनी शेरोन माजारेलो हांकां गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर जाला.
कॅश फॉर जॉब स्कॅमाच्या बाबतीत भाजपाचो खासदार अरुण सिंगान गोंयांत येवन केल्ल्या स्टेटमेंटांनी मागतूय तकलेना. जॉब स्कॅमाचेर आमी दिल्ली पत्रकार परिशद घेतिल्ली. तांणी दिल्लीतूच आमकां जाप दिवपाक जाय आशिल्ली, पूण तांणी तशें केलें ना. गोंयांत लागिल्लो उजो पालोवपाक तांकां फायर ब्रिगेड घेवन गोंयांत येवचें पडलें. हातूंतच सगळें स्पश्ट जाता, अशें आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक सांगता. प्रस्तावित एसटीपी प्लांटाक कोलवा पंचायतीन विरोध केला. संबंधित प्रकल्पाविशीं कोलवा पंचायत मंडळान विचारिल्ल्या प्रश्नांचे जापो दिवपाक संबंधित प्रकल्पाचो कंत्राटदार अपेशी थारला. देखून वाठारांत एसटीपी प्लांट उबारचे नात असो निर्णय पंचायत मंडळान घेतला. आयतारा पेडण्यां पारसे बाल ग्रामसभा जाली. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी शाळेत वाचनालयाची सोय करून दिवची अशी मागणी केली. तेच प्रमाण शाळेत मैदानाची सोय पत्रे आशिल्ल्यान गरमी सोंसून वचत जाता तेन्ना पंख्याची सुविधा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी केली. तशेंच कचऱ्याची समस्या आनी हेर विशय चर्चेक आयले. वागातोर दर्यादेगेर एका अनवळख्या मनशाची कूड सापडली. थळाव्यांनी बेगोबेग हणजुणा पुलिशेक कैद केलें. पुलिसांनी घडणूक थारा वचून कुडीचो पंचनामो केला आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. मरणाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. हणजूण पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. कला आणि संस्कृती खात्या वतीन राज्य पावण्यार क्रीप सर्तीचें आयोजन केलां. ही सर्त एकोड्या गटान वा घरगुती गट किंवा संस्था तशेंच ग्रुप कॅटेगरी खातीर 26 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर 2024 मजगती आसतली. ह्या सर्तींतल्या जैतिवंतांक पयले, दुसरे, तिसरे, चवथे तशेंच उमेद वाडोवपी इनामां फावो जातलीं. ह्या सर्तींत वांटेकार जावपा खातीर अर्ज 2 डिसेंबरा सावन कला आनी संस्कृती खात्यात उपलब्ध आसतले. तशेंच रवींद्र भवन, काणकोण, कुडचडे, मडगांव, सांखळी तशेंच वास्को आनी राजीव गांधी कला मंदिर फोंडे हांगाच्या कार्यालयांनी अर्ज उपलब्ध आसतले. ह्या सर्तींत वांटेकार जावपाची नेमणी तारीख 18 डिसेंबर अशी आसा.
पणजी स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाखातीर केंद्र सरकारान स्मार्ट सिटीक आनीक 5 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर केला. ह्या निधीचो उपेग पणजेच्या चालू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पां खातीर जातलो. घनकूयर वेवस्थापन, उदक आनी नितळसाण, पर्यावरण, शारी वनीकरण हे खातीर ह्या निधींचो वापर जातलो. बेकायदेशीर दोंगर कापणी आड शेल्डेच्या लोकांनी बसका घेवन जैव विविधतायेची जागृताय केली. थळावी पंचायत बेकायदेशीर घडणुकांक परवानगी दिता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. हो विशय ग्रामसभेत खुबशे फावटी मांडला, मात पंचायत कांयच कारवाय करिना. देखून थळाव्यांनी बेकायदेशीर दोंगर कापणीचो खर निशेध केला. शिवोले वाठारात ड्रग्स आनी शिनळकी व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्या. ह्यो घडणुको वेळार आटपांत येवपाक जाय, नाजाल्यार शिवोलचें नांव पिड्ड्यार जातलें अशें उलोवप गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केलां. शेनवारा काँग्रेसीची संविधान रक्षक अभियान शिवोले जाली. ह्या वेळार काँग्रेसीन लोकांक संबोधीत केलें. कळंगुटे दर्यादेगेर पिंक फोर्सान बायलांच्या सुरक्षे खातीर जागृताय मोहीम घडोवन हाडली. त्या मोहिमेक बायलांची सुरक्षा, सायबर गुन्यांव, भुंये वखदां सारखे हेर विशयांचेर उलोवप जालें. उत्तराखंडचो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांच्या हस्तुकी शियाळ्या 4 धाम यात्रेक सुरवात जाली. ह्या हंगामात बर्फ खूब पडटा म्हणून केदारनाथ धामाचे मुखेल देवूळ बंद दवरतात आनी बाबा केदारनाथाची मूर्त युखी माटांतल्या ओंकारेश्वर देवळांत हाडून पुजतात. तेन्ना आतां ह्याय हंगामात भाविकांक बाबा केदारनाथाचें दर्शन घेवपाक मेळटलें.
दाबोळी विमानतळाचे रंगामातले तिसरे चार्टर विमान असताना कझाकिस्तानाच्यान 165 पर्यटकांक घेऊन गेले. ह्या वेळार दर एका प्रवाशाक गुलाबाचे फूल दिवन तशेंच गोंयचे ब्रास बँड पंगडान संगीत वाजोवन येवकार दिलो. तशेंच कझाकिस्तानांतल्यान आयिल्ल्या ह्या विमानाच्या क्रू मेंबरांक केक कटिंग करून गोंयांत येवकार दिलो. मडगाव वीज खात्याने एक महत्वाची नोटीस काढल्या. मडगाव शहरातल्या आक्के, मालभाट, विद्यानगर, पाजीफोंड, खारेबांद तशेंच शारातले हेर सरभोवतणच्या सुवातींनी विजेच्या खांब्यांचेर लोंबकळिल्ल्यो केबली बेगोबेग काडच्यो. वीज खाते ह्या सगळ्या वाठारांतले वीज खांबे निखळावपाचे आसात. तेन्ना केबल ऑपरेटर्सांनी ह्या नोटीसीची दखल घेवन तांची केबल वायरी काडच्यो, ना तर ही कनेक्शनां कट करतले अशी शिटकावणी लेगीत ह्या नोटीशीत दिल्या. सरकाराच्या वन नेशन वन स्टुडंट आयडी ह्या उपक्रमाक यशस्वी करपा खातीर डिसेंबर 9 ते 10 तारखेक मेगा अपार दीस पाळटले. हातूंत चडांत चड विद्यार्थ्यांचो आस्पाव करून घेवप होच मुखेल हेत आसतलो. गोंय शिक्षण खात्यान सगळ्या पालक आनी विद्यार्थ्यांक हो उपक्रम यशस्वी करपा खातीर सहकार्य करपाचें आवाहन केलां. अपार आयडी अंतर्गत दर एका विद्यार्थ्याक 12 आंकड्याचो एक नोंदणी क्रमांक मेळटलो. ह्या नोंदणी क्रमांकां खाला विद्यार्थ्यांचे सगळे शैक्षणिक रेकॉर्ड्स एकाच सुवातेर उपलब्ध आसतले. कोयऱ्याच्या प्रदूषणाक लागून असनोडेची पार न्हंय संकश्टात आयल्या. उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक उदकाची पुरवण करपी हे न्हंयेतल्या वाडट्या प्रदूषणाक लागून जागृत नागरीक हुस्को उक्तायतात. असनोडच्यान मुळगांव वटेन व्हांवपी पार न्हंय दिसान दीस प्रदूषणाच्या चपक्यात सापडत आशिल्ल्यान ही न्हंय संकश्टात आयल्या. कोयर उडोवप्यांनी ही न्हंय टार्गेट केल्या. हे न्हंयेत प्लास्टीक आनी हेर कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडत आसा. असनोडेच्या पुला लागसार आशिल्ल्या बांदाक सध्या व्हडा प्रमाणात प्लास्टीक आनी हेर कोयर अडकून नाशिल्ल्याचे नजरेक आयला. देखून जागृत नागरीक जे आसात ते हुस्को उक्तायतात. हे न्हंयेत कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी हांवें पंचायतीन दिली, मात अजून तरी तशें दिसून येना. देखून न्हंयेत कोयर उडोवपाचे प्रकार चालूच आसात. तांचेर खंय तरी आळाबंदी हाडपाची गरज आसा. पेडणे आगरवाडा वाठारांतल्या मुखेल रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी साचल्या. ह्या वाठारांत कांय जाण कोयर हाडून उडयतात. ह्या कोयराक लागून ह्या वाठारांत घाणयारो वास येता, हाचो थळाव्या लोकांक बरोच त्रास जाता. ताका लागून ह्या वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवचे आनी कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी जावपाक लागल्या.
दुचाकीमध्ये झालेल्या अपघातात 2 तरणाटे देवातयेन वाटावले. दिवचल असणाऱ्या या रस्त्यावयल्या मुळगाव वाठारात आयतारा हो अपघात घडलो. एकलो दुचाकीवालो दिवचलच्यान असणोडेच्या दिकेन वतालो जाल्यार दुसरो असणोडच्यान दिवचलच्या दिकेन येतालो. दोघे मुळगाव वाठारात पावले तेन्ना दोघांची समोरासमोर टक्कर जाली. या अपघातात दोनूय दुचाकी चलोवपी जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात भरती केल्यात. स्ट्रोकाक लागून मरण येवप्यांमदी जाणट्यांचो आस्पाव चड आसतालो, पूण आतां परिस्थिती बदलल्या. आतां देशभरात स्ट्रोकाक लागून तरणाट्यांमदी मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जावपाक लागल्या. कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर जावपाक लागिल्ल्यान अशा पद्दतीन ल्हान पिरायेचे रूच कॅन्सर सारखे रोग तशेंच आतां स्ट्रोक येवपाचे चान्सीस चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. तेन्ना भलायकेची कुयदाद घेवन निरोगी रावपाचेर तरणाट्यांनी भर दिवपाची गरज दोतोरांनी उक्तायल्या. देशभरात 85 नव्या केंद्रीय विद्यालयां उक्ती करपा खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. या केंद्रीय विद्यालयांसयत 28 नवी नवोदय विद्यालयांचोय आस्पाव आसा. या पुराय प्रकल्पाचो एकंदरीत खर्च 5,000 कोटी इतलो आसा. ही नवी विद्यालयां 82,560 विद्यार्थ्यांक परवडणाऱ्या दरात उच्च दर्जाचें शिक्षण प्रदान करतली. ह्या एका निर्णयाक लागून 5,388 पदां तयार जातलीं. तशेंच 28 नवी नवोदय केंद्रां 15,680 विद्यार्थ्यांक लाव दितली, जातून 1,316 नोकऱ्यांच्या पदांची नेमणूक जातली. आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमचे खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या, जाका लागून आजकाल फास्ट फूडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायकी खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. मात भायल्या खाणांचे हे अतिसेवन कॅन्सर सारख्या महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मूठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरां परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतली, अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयला. 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकार ना. जायते जाणांक पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर वा मिनरल वॉटर घेवन पिवपाची संवय आसा. प्रवासा वेळार चड करून पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर आमी विकते घेतात. हें उदक शुद्ध आसा अशें आमी मानतात आनी हाका लागूनच आमकां कसलेंच नुकसाण जायना अशें दिसता. जायते गिरेस्तांच्या घरांनी तशेंच हें उदक विकते घेवन पिवपा खातीर किंवा रांदपा खातीरूय वापरतात. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरण म्हणजे FSSAIन म्हणलां हें उदक आमकां धोक्याचें थारूं येता. FSSAIन पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर आनी मिनरल वॉटराचें वर्गीकरण चड धोकादायक अन्न पदार्थांच्या श्रेणींत केलां. देखून आतां हें उदक तपासप सक्तीचें जालां. तशेंच हे उदकाचे आनी ते उदक पिवपी विकपी कंपनींचे ऑडिट जातले. तशेंच खंयचेय कंपनीन परवानो वा नोंदणी मेळोवचे पयलीं ऑडिट करप गरजेचें आसा. तशेंच हे उत्पादकांनी आतां FSSAI कडल्यान प्रमाणपत्र घेवचें पडटलें. त्याच वेळार थर्ड पार्टी अन्न सुरक्षा संस्था कडल्यान वर्सुकी ऑडिट करचें पडटलें.